तुम्ही आज पळोवंक शकतात की आज हांव एकटेच म्हापसा आयला म्हणून आणि आज म्हाज्या वांगडा कोणूच ना। ए वाव, हार बरे आसा। पळय पंक्चर जाला, आता एका हांगात बसोनी पंक्चर काडपा आणि हांव चल्लो घरा हाटा सावंती घाटा। कोणाक सारकी गरज आसा ब्लड डोनेशनाची 5 तारखेक सप्टेंबराचे 5 तारखेक ए पॉझिटिव्ह ब्लड जाय आसले। सो आता सध्या माझी गाडी ती त्या लेवलाचेर मॉडिफाईड ना, सो वन्स इट इज मॉडिफाईड नो हांव शुअर 1000%। सो गाइज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन। सो गाइज, आयज हांव काय फनी उलोवंक सोदिना, एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज तुमकां दिवपाक सोदता। आणि येस, मेसेज कितें आहा ती तुमकां आयका। येता ते 5 तारखेक सप्टेंबराचे 5 तारखेक कोणाक ब्लड डोनेशन जाय आसले। ब्लड कसले? ए पॉझिटिव्ह आणि 6 युनिट जाय, म्हणजे 6 लोक जाय। सो गाइज, दोज हू आर इंटरेस्टेड आणि कोणी दुसऱ्याक मदत करपाक फुडें सरोंक सोदता न्हू, प्लीज तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, फुडें सरा आणि हे ब्लड डोनेशन करपाक जीएमसीन वचा 5 तारखेक सप्टेंबराचे 5 तारखेक जीएमसीन ब्लड डोनेशन ए पॉझिटिव्ह जाता त्या मॅक्झिमम प्रमाणात तुम्ही फुडें सरा आणि हेल्प करा। इट इज अ बिग रिक्वेस्ट, बिग रिक्वेस्ट। आणि हे पळय चष्मा विकेचे। आणि येस, तुमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता हांव, सारकी कोणाक सारकी गरज आसा ब्लड डोनेशनाची 5 तारखेक सप्टेंबराचे 5 तारखेक ए पॉझिटिव्ह ब्लड जाय आसले, 6 युनिट जाय आसले। कोणी आसा जाल्यार भावानो प्लीज फुडें सरात। आणि हांगासर तुमकां पळय व्हिडिओच्या सायडीक हांव स्क्रीनशॉट घालता आणि तेजेर कॉन्टॅक्ट नंबर घालता, तांकां कॉन्टॅक्ट करा। आणि प्लीज 6 युनिट जाय आसले, 6 युनिट ए पॉझिटिव्हाचे कशेंय करून तुम्ही जाता तितल्या बऱ्या प्रमाणात ब्लड डोनेशन करा। आणि कोणाक बाबा कसले दुयेंस आसा आनी कितें आसा जाल्यार तो मातसो फाटी सरा भावानो। आय कॅन अंडरस्टँड युअर कितें म्हणटा ते अंडरस्टँड करता हांव तुमकां की तुमी हेल्प करूंक फुडें सरता म्हणून, बट ट्राय युअर लेवल बेस्ट। 6 युनिट जाय, 6 युनिट सारखे 5 तारखेक सप्टेंबराच्या तिका ऍडमिट करतले आणि 3 दीस कंटिन्यूस ते कितें तरी आहा तेंच्या ऑपरेशनाचे कशें कितें ते। सो 6 युनिट जाय आसले ए पॉझिटिव्ह। हांगासर तुमकां स्क्रीनशॉट घालता, सो जाय तेका कोणी ब्लड डोनेट करूंक सोदता न्हू फुडें सरा आनी तांकां कॉन्टॅक्ट करा। सो गायज, कितें आसता जाणाय, जे आमी बायकर्स आसता खबर आसा, आमचे इमोशन्स टुवर्ड्स मोटरसायकल मातशे डिफरंट लेवलाचेर आसता। आतां म्हाका पळयात तुमी, हांव न्हू गाडयो घरान दवरता, हांव जाणा ती गाडी न्हू 20, 40, 50 लाखाची न्हू, पण म्हाका न्हू ते 50 लाखाकून चड म्हत्व आहा त्या गाडयेचो, कित्याक हार्ड अर्न करून मेहनत करून ती गाडी घेतलेली आसा। सो आमी कितें म्हणटात जाणाय, दोज हू आर रायडींग मोटरसायकल न्हू, पळय फर्स्ट तुमची प्रायोरिटी म्हणटा पळय ती हेल्मेट। हेल्मेट नासतना तुम्ही गाडी कशेंच चलोव नाका। आणि आमी पळय रायडींग गियर्स बीन घालून गाडी चलयतात, कळ्ळें तुमकां। आणि हे पळय हेजे गाडयेचे जाला आतां मोये मोये। हांगासर आमी बेश्टे व्हिडिओ आनी रिल्स काडपाक येयल्लेले, अशे बेश्टे फोटो बिटो काडपाक। आणि हे पळय पयल्या हे पळय पंक्चर जाला, आता एका हांगात बसोनी पंक्चर काडपाक आणि हांव चल्लो घरा हाटा सावंती घाटा। पहिली फुर्सत में। सो गायज, पळय आमी हांगा येयले आयज देवळान पांयां पडपाक, आनी हांगासरलो व्यू पळय, हांगा देवळान येयले पांयां पडपाक। न्ही तुम्ही केजीएफ पिक्चर पळयला आसतले न्ही, तसलो सीन करूंक जाय ना, पण मोटी बिटी सगळं आसा आमकां फूल पावर सारखे। सो गायज, हांव तुमकां परत एकदा रिक्वेस्ट करता, येता ते 5 तारखेक ब्लड डोनेशनाक फुडें सरा आणि ए पॉझिटिव्ह ब्लड 6 युनिट जाय आसले। सो गायज, प्लीज कम इन फ्रंट आणि जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणात हेल्प करा ब्लड डोनेशन। पळय काय बरी आहा पळय प्लेस हांगा। आणि हांव न्हू असले प्लेसीचेर म्हाका न्हू गाडयेचे रिल्स बीन करपाक खूब आवडटा, पण कितें आहा आता सध्या माझी गाडी ती त्या लेवलाचेर मॉडिफाईड ना, सो वन्स इट इज मॉडिफाईड नो हांव शुअर 1000% गाडी सारकी त्या लेवलाक जाली न्हू का मागीर हांगा बरे रिल्स शूट करपाक जातलो। थोडे दीस ह्या कंडिशनान दिसतली, मागीर पळयात काय कितें ते। अरे माझ्या बाबा, कितली गर्दी आयज संडे जावन म्हापसा। शी, फुडें आनी गर्दी नासल्या पुरो। हांगा उदकान चलपाक सुद्दां गावना, वाज हयशेक। पळय कचरो पळयात कितलो हांगासर डंप केला।
हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो तुम्ही आयज पळोवंक शकतात की आयज हांव एकटेच म्हापसा येयला म्हणून, आनी आयज म्हाज्या वांगडा कोणूच ना. नावी खबर सुद्दां ना हांव म्हापसा येयला तें. आतां ताका बेगी कॉल करता आनी सांगता पयलीं हांगासर वाजल्या 5:30. आतां पळोवया कित्याक गावता तें. म्हापसा येतात. हांव आतां पयलीं पळोवपाक वयता कुर्ता. म्हाका आतां चवथीक जाय. पळोवया तरी बरें आसा जाल्यार. हे पळय, दिसता नेवे काय येवंक ना. हो आसा तो ब्लॅक आसा. ब्लॅक काय चवथीक घालू शकना. आनीक पळोवया फुडें. हांगासर जाल्यार खूपच गर्दी आसा. येवंक जाय कोणाक म्हापसा जाल्यार पळयात कितली गर्दी ती चवथी कडली. पळय संडेची म्हापसा कितली गर्दी आसता ती. चलपाक सुद्दां गावना. ए वाव, हार बरे आसा. पळोवया तरी गणपतीक घालपाक बरो गावता जाल्यार. कसो रे यार? 200 हे वल्डी घेतल्या 300 वाले 50. अयो 250 दिता वल्डी. पळोवया, येवन पळयता. हे पळय कितली कालवां हा पळय हांगा. फोडल्यान कोणी हेल्यान. हे पळय काय बरो व्यू हा पळय हांगालो. अमेझिंग सारको. बोटी बिटी फूल पावर. आनी हे पळय मंदिर. हांगा गाडी मॉडिफायड जाली का शुवर घेवन येतलो हांव रील काडपाक 1000%. आनी येस, व्हेरी सून आमची गाडी मॉडिफायड जावपाची आसा. व्हेरी सून. 5 दिसाचो गणपती जावन दी मागीर पळया फूल पावर सारकी. मागीर तुमची 5 वाजोवया. फूल पावर. सो गायज, हे पळय हांगासर चवथीचे कितले सामान येयल्लेले आसा. डेकोरेशनाचे सामान. हे पळय फुलां बी बरें दिसता पळोवपाक न्हू. आनीक पळोवया. आतां म्हाका स्पायसीस घेवंक जाय, ते पयलीं हांगासर घेता. सो गायज, हांगासर न्हू आयज खूपच गर्दी आहा. म्हाका सारके ब्लॉग सुद्दां करपाक मेळना, इतली गर्दी. कित्याक की कोण फोन बी मारीत म्हणून भंय आसा न्हू, सांगू शकना. फस्ट मागीर मोबायल पाणयान वचपाक आहा म्हाजो. आनी हे पळय आतां हांव येयला स्पायसीस व्हरपाक. लवंग घाला 20चे. जिरे घाल आनी सासवा घाल. सो गायज, म्हाजी आतां शॉपिंग बी जाल्लेली आसा. आनी आतां हांव अवीचो वेट करता. अवीन सांगलें म्हाका व्हरपाक येता म्हणून. बरें जालें. केन्ना येतलो कोणाक खबर. म्हाका सांगलें 5 मिनटाच्या वाटेर आहा म्हणून, आनी आजून येवंक ना. वाज हयशेक. कितल्यो गाडयो आसात त्यो पळय हांगासर पार्किंगेक. हे पळय सॉलिड आयज गर्दी आहा म्हापसाक. हे पळय सगळे रेडी आसा. पण हे वयले आयज रातचे साफ करूंक जाय. मागीर हे पळय काय बरें दिसता पळय. आनी हे पळय हे केला हांवें
आणि हे पळय सगळे सुकले आता फुल पावर. आणि हो वाज केला हांवें बरो दिसता न्हू. ऑलमोस्ट रेडी सगळे. आणि दिसभर हांवें आयज तेंच केला साफसफाई. मातसो फ्रेंडा वांगडा गेलो भोंवपाक आनी अंकिता म्हापसा गेल्ले शॉपिंग करपाक. शॉपिंग करून कितें कितें घेवन येयला. प्लस हे पळयात काय बरो ओम बरें घाला. अरे 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 तू खंय वयताय. अनंताचो बाळू कहो जाल्यार मगो. अव 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 खूप काम केले. सो गाईज येस आयज मातशें हांव कितें केल्लो जाणा. आयज हांवें मातशें फ्रेंडा वांगडा टायम स्पेंड केलो आनी आकाक हांवें धाडलो एकटे म्हापशा शॉपिंग तू करपाक. धाडूंक ना, हांवें सांगिनासतना गेले. आणि येस सो गाईज हांव परत एकदा तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदता. येता ते 5 तारखेक एक जाणटे बायलेक ब्लड जाय आसले ए पॉझिटिव्ह 6 युनिट जाय आसले. जाता तितले प्रमाणात फुडें सरा. GMCन वचोन ब्लड डोनेशन करा. इट इज अ बिग आनी हंबल रिक्वेस्ट टू यू ईच अँड एवरीबडी. प्लीज ट्राय युअर लेवल बेस्ट. त्या दिसा थंय प्रेझेंट रावन ब्लड डोनेशनाक रेडी रावात. कोणाचे हेल्प करीत कोणाक हेल्प करीत न्हू जाल्यार देव तुमकां खूब आशिर्वाद दितलो. आनी मेन म्हणटा ते जे जाणट्याक तुमी हेल्प करतले तेंची फॅमिली कडल्यान तुमकां खूब ब्लेसिंग्स मेळटले. सो ट्राय युअर लेवल बेस्ट. जाता तितले प्रमाणान हेल्प करा. हय आणि आणि येस सो गणेश चतुर्थीची ऑलमोस्ट सगळे आमची तयारी जाल्ली आसा. सामानूय बारीक सारीक हाडलेलें आसा. आतां 2 दिसा उपरांत आमकां माटोळेचें सामान बीन हाडूंक वचोंक जाय. सो तें जालें काय मागीर आमचें कंप्लीट गणेश चतुर्थीचें हें जालें. आनी गणेश चतुर्थी ज्या दिसा काबार त्या दिसा म्हाजे गाडयेचें मॉडिफिकेशन चालू. आनी मागीर हांव थोडे दीस म्हाज्या फाटल्यान ती गाडी चलयतलो. ताका मातशी सर्विसींग बीन करूंक जाय आतां न्हू. फूल पावर सारकी. आनी येस आमकां न्हू एक धाकटुली रिक्वेस्ट येयलेली एका धाकटुल्या 12-13 वर्साच्या चेडवा कडल्यान की प्लीज आमी तुमचे व्लॉग पळयता. प्लीज म्हाजो यूट्यूब चॅनल मातसो प्रोमोट करा आनी आमच्या चॅनलाचें नांव तुमच्या व्लॉगान घ्या म्हणून. सो इट फील्स रियली गूड यू नो. तुमकां खरें सांगता एक फॅक्ट सांगता लायफाचो. जो कोणूय युट्यूबर आसा जाणा आनी ह्या लेवलाचेर आसा न्हू तो न्हू सकयल खालत्या लेवलाचेर न्हू केन्नाच पळयना. उडास दोरा तुमी सांगलेले वयर ज्या लेवलाक आसलेलो मनीस आसता खबर आहा खालत्या लेवलाक न्हू केन्नाच पळयना. अरे म्हणटा आपणाचें जालें लायफ सेट जाली युट्यूबाचेर. आतां आपणाक फाटल्यान पळोवपाचें ना. फाटल्यान झक मार तेल्ल्यात गेले लोक तशें. पण नो हांव त्या लेवलाचो फालतूर न्हू. आमकां न्हू कोणूय अप्रोच करता न्हू तुमी पयला आसतले हांव इतलो शीक आसलो. आय वॉज नॉट फिलींग वेल. बट जितले लोकांनी म्हाका कमेंट मारला इंस्टाग्रामाचेर युट्यूबाचेर खबर आहा तितल्या लोकांक हांवें कमेंट रिप्लाय केला. ईच अँड एवरी डे. आयज पेरेन हांव रिप्लाय करता. इतलो हांव बिजी आसता कामांनी तरी हांव येता आनी रातचे 2 पासून रिप्लाय करता. दीस इज वॉट आय एम. आनी येस आमी बाबा कोणूय फुडें सरोन युट्यूबार व्हिडिओ करता आनी कितें करता ताका आमी खरेंच हेल्प करपाक फुडें आसता. आनी हे धाकटुले पोर बाबडे आमी तरी जर्नी इतल्या वर्सां उपरांत आतां केल्या युट्यूबाची. आनी हे ल्हान भुरगे तर आतांच इतलीच मोटिवेट जावन तर व्हिडिओज करता जाल्यार इट इज अ प्राऊड मुमेंट फॉर मी की म्हाजे व्हिडिओज पळोवन दुसऱ्यांक इन्स्पिरेशन गावता की आमी व्हिडिओ करतली म्हणून. जशें आमचे कालच्या ब्लॉगान एका चेडवान सांगलेलें पळय तशें. सो हे चेडवाक आमी फुडें सरोन हेल्प करतली. हांगासर घालता हांव तेजे यूट्यूब चॅनलाची ID वाचा आनी जाता तितल्या प्रमाणात ताका सबस्क्रायब करा. हांवें तेंची व्हिडिओज पळयलेली बरें कुकिंग बीन करता न्हू गा धाकटुलें आसा. आनी येस शी इज व्हेरी नायस स्वीट क्यूट. गॉड ब्लेस यू. कितेंय जावं बाबा वयर सरान कितें तरी करा न्हू. आनी रॉंग म्हटला येस. आनी येस आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चीज आमी न्हू गणेश चतुर्थी उपरांत एक मीटअप करूंक सोदता. आर यू गायज इंटरेस्टेड? इफ यू गायज इंटरेस्टेड आमकां मेळपाक आनी मीटअप करया जाल्यार आमच्या कॉमेंट सेक्शनान स्पॅम करा येस मीटअप म्हणून. आनी लोकेशन दाखयात आमकां खंय पळय तें.
आमी त्याच जाग्यार वचून तुमकां मेळटली. मिटअप करया. फायनली 4000 सबस्क्रायबर जायत येयले आमचे. 4000 सबस्क्रायबर म्हाका बाबा व्हडले. जे लोक आमची फोकाणान डजा मारता खबर आहा तेका आमी ह्याच लेवलार दिसतली, सकयल्याच लेवलार. कितले वयर सरली न्हू, सकयल्याच लेवलार दिसतली. बट जो म्हाज्या नांवान जे रिस्पेक्ट म्हाका लोक दितात, जाणटे लोक दितात खबर आहा, हांव त्याच दिसा जिंकलोलो. तुमकां खरें सांगता, हांवें म्हाजो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट केल्ली, म्हाजो दुसरो चॅनल. म्हाका केन्नाच खंयच्या जाणट्यान रावन एका जाग्यार रावन म्हणूंक अरे तूं कितें व्हिडियोज करता रे, वाव मज्जा येयली. पण ह्या चॅनलाचेर फक्त 4000 सबस्क्रायबर आसा. पण म्हाका घे त्या जाणट्या लोकांनी अशे हात धरून, तकलेर हात धरून ब्लेसिंग्स दिल्या की तूं कितेंय करताय खबर आसा, फूल सपोर्ट म्हणून आमचो. पण आमी क्रिमिनल्स आसता पळय तांकां सपोर्ट करिना. आनी थोड्या लोकांक न्हू हांव कितें सांगता ती काणी गई दिसता. काणी आसा कोण तरी, ती काणी आमी काणी सांगपाक राजा राणी न्हू. आमी काणयो बिणयो काय सांगिना. काणयो बिणयो सांगपाचे, दुसऱ्यांक टोपी घालपाचे आनी कितें कितें करपाचें ते बाबा आमकां म्हाज्या हितून ना. ते हांव कोणाचे वायटूय करिना, कोणाचे पयशेय खायना, ना कोणाक हांवें म्हाजे पयशे दिवंक ना, केन्नाच हांवें तशें कांय करूंक ना. येस, म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाजे कडेन जें ना तें म्हाका काडून दिल्लेलें आसा. बाबा घे, ही वस्त घे, फुडें सर, कर कितें. आनी अशे फ्रेंड आसप म्हणजे देवाची उपकार. अशे फ्रेंड आसप म्हणजे हांवें कितें चड फ्रेंड लायफान जोडूंक ना. व्हेरी लेस पीपल. हांव न्हू खूब कमी लोकां वांगडा कनेक्ट जाता. म्हाका एका मनशान तर समज केन्ना बारीक पासून रिजनाक हर्ट केलो न्हू, हांव त्या मनशाक आनी घेवन बसना. म्हाका कळटा तेजे इंटेन्शन्स कशें आसता पळय ते. त्या मनशाचे मनांतल्यान इंटेन्शन वायट आसचें ना, पण म्हाका ते आयकपाक न्हू खंयसून तरी अशें रॉंग दिसता. हांव फोकाणां न्हू एक लेवलाचेर करता, सदींच करता फोकाणां. म्हाज्या वांगडा फ्रेंड म्हाजे सगळे एका लेवलाचेर फोकाणां करता. बट वेन इट कम्स टू एक सिरियस कॉन्वर्जेशन आसता न्हू, त्या जाग्यार म्हाका अशी फोकाणां बीन करी म्हाज्या मनाक खूब लागता. आनी हांव त्या मनशाक घेवन बसना. आनी एवरी टायम तो मनीस म्हाजे तकलेन परत परत असो घुंवलोलो आसता, एक एग्जाम्पल कसो. सो नथींग पर्सनल, पण कितें आसता ना, एवरीबडी हॅव देयर ओन ओपिनियन. आनी येस, म्हाजें परत एकदां तुमकां सांगता, जे म्हाजे कडेन ना न्हू ते म्हाका म्हाज्या फ्रेंडांनी दिवन म्हाका खूब लायफान हेल्प केल्लेली आसा. अशे फ्रेंड म्हणजे कितें 10, 20, 30 फ्रेंड न्हू, अशे 1-2च आसतले फ्रेंड अशे. आनी येस, देवा कडेन मागता बाबा कोणीय जे म्हाजे फ्रेंड आसा पळय तांकां देवान बरो वयर काडचो म्हणून. आनी ते अशे जे आयज म्हाका हेल्प केला फाल्यां आनीक 2 जाणांक हेल्प करची म्हणून न्हू. आनी आमी काय म्हणिना कोणाक. आनी व्हेरी सून म्हाजे गाडयेचें मॉडिफिकेशन जावपाचें चालू. सो म्हाका कमेंट करा. 2 वस्तू म्हाका कमेंट सेक्शनान स्पॅम करा. वन इज मिटअप जाय की नाका, येस और नो. आनी म्हाका म्हाज्या एरोक्साक कलर चूज करा तुमी. लेट्स सी तुमी कसलो कलर म्हाज्या बायकीक चूज करता पळय तो, आमी त्याच कलराक गाडयेक पेंट मारया. आनी येस, मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडियोन. टील देन बाय बाय. सबस्क्रायब, लायक, शेअर, कमेंट, टाटा. आनी बॅकग्रावंड आमचे आयज म्युजीक चेंज जाला आसतलें, नोटीस केला आसतली तुमी न्हू. कशें आसात ते सांगा. बाय बाय.